पयल्या सुवातेर हांगा येयल्ले प्रिंट मिडिया आनी इलेक्ट्रॉनिक मिडिया हांकां हांव मुस्लिम वाडा जमातुल मुस्लिमीन आझाद जामा मस्जिदी तर्फे आमचे कमिटी तर्फे तांकां चवथीची शुभेच्छा दिता। हांव बालाखान गोरी आझाद जामा मस्जिदीचो सेक्रेटरी आनी म्हाज्या उजव्यान बशिल्लो आसिफ बेग जो जॉयंट सेक्रेटरी आसा, दाव्यान बशिल्लो म्हाज्या खालीद बेग आनी फैयाद मामलेकर जे एक्झिक्युटिव्ह मेंबर आसा आनी हे आमचे गांवकरी मुस्तफा बेग आनी मोसीम शेख। हांव तुमच्या माध्यमांतल्यान हें सांगूंक सोदतां की ऑगस्टाच्या 24 तारखेर सुमारे सकाळच्या 8 वरांचेर मुस्लिम वाड्यार आशिल्ल्या आझाद जामा मस्जिदी बाउंड्री वॉलाक एका जमान येवन पारयो आनी कुदळी घेवन ती तोडली। हे जावचें न्हय म्हणून आमी हेची कंप्लेंट बिचोली म्युनिसिपालिटीक 23 तारखेर दिल्ली। ही बाउंड्री वॉल बिचोली म्युनिसिपालिटीन बांदिल्ली अंडर म्युनिसिपालिटी कंस्ट्रक्शन ऑफ प्रपोज वायडनिंग एंड ब्युटिफिकेशन रोड फ्रॉम बिचोली बस स्टँड टू मुस्लिम वाडा बिचोली क्वार्टर्स। आझाद जामा मस्जिद कमिटी आनी ज्यांच्यानी हे कृत्य केल्या त्यांच्या भितर ह्या बाउंड्री वॉलाक लागून वाद आसलो। देखून बिचोली म्युनिसिपालिटीन 26 फेब्रुवारी 2025 एका स्टे ऑर्डर दिल्ली। सांगपाक सामकें दुख्ख जाता की ही स्टे ऑर्डर आसतना हे स्टे ऑर्डरीचो अपमान करून त्या मॉबान ही बाउंड्री वॉल मोडली। म्हाका दिसता तेंच्यांनी बिचोली म्युनिसिपालिटी कौन्सिलाचे त्या ऑर्डरीचे अपमान केला, त्याच बरोबर बिचोली पोलीस स्टेशनाचो अपमान केला। हेची रिसर कंप्लेंट आमी बिचोली पोलीस स्टेशनाकूय दिला, त्याच बरोबर हेची कंप्लेंट आमी बिचोली म्युनिसिपालिटीकूय दिला। त्याच बरोबर हेची कंप्लेंट आमी द सुप्रिंटेंडंट ऑफ पोलीस नॉर्थ गोवा डिस्ट्रिक्टाकूय केला। आमी आझाद जामा मस्जिद मॅनेजिंग कमिटी तुमच्या माध्यमांतल्यान बिचोली पोलीस स्टेशनाक आनी बिचोली म्युनिसिपालिटीक आव्हान करता की हे जे प्रकरण तेंच्यांनी केला तांकां बेगींतल्या बेगीन गुन्हो दाखल जावपाक जाय आनी तेंचेर एक्शन जावपाक जाय। तेंचेर जर एक्शन जायना जाल्यार मुस्लिम वाड्याची आमची आझाद जामा मस्जिद आसा थंय लॉ एंड ऑर्डर सिच्युएशन जावंक शकता आनी जर तशें जालें जाल्यार हाका जबाबदार फक्त बिचोली म्युनिसिपालिटी आसतली आनी बिचोली पोलीस स्टेशन आसतलें। आतां हांव तुमकां हेची बॅकग्राउंड हिस्ट्री सांगता, जी बाउंड्री वॉल बांदली तेची बॅकग्राउंड हिस्ट्री सांगता। 2022 बिचोली म्युनिसिपालिटीन आमचे मुस्लिम वाड्याच्या विलेजरा खातीर एक मिटींग आपयल्ली। विशय आसलो कंस्ट्रक्शन ऑफ प्रपोज वायडनिंग एंड ब्युटिफिकेशन ऑफ रोड बिचोली बस स्टँड टू मुस्लिम वाडा क्वार्टर्स। ह्या मिटींगेक आमचे बिचोलचे मुस्लिम वाड्यावयले चडशे लोक येयल्ले आनी तेंच्यांनी ती मिटींग अटेंड केल्ली। त्याच बरोबर आमी आमचो काउन्सिलर आसलो, रियाज बेगूय आसलो आनी मॅनेजिंग कमिटी आझाद जामा मस्जिद मॅनेजिंग कमिटी आसली। दुसऱ्या बाजून आसले म्युनिसिपालिटीचे सगळे ऑफिसर्स आसले आनी त्याच बरोबर चेअरपर्सन आसलो, सगळे काउन्सिलर आसले आनी बिचोलचे एमएलए आसलो। मुन्ना शाहान हेचे पूर्ण डिस्क्रिप्शन दिल्ले जो रोड वायडनिंग आसा आनी ब्युटिफिकेशन कशें जातलें ते। त्या वक्तार ताणें विचारलेले कोणाक ऑब्जेक्शन आसा काय म्हणून विचारलेले, पण कोणें त्या हेचेर ऑब्जेक्शन व्हरूंक ना आनी ती मिटींग एक्जन जाली। त्या उपरांत 2023 हेचेर कांय डिस्कशन जावंक ना। 2024 उगावलो तेन्ना रियाज बेग आमचो काउन्सिलर मुस्लिम वाड्यालो, तेणें आमची मिटींग बिचोली म्युनिसिपालिटी आनी हेच्या बरोबर अरेंज केली, बिचोली म्युनिसिपालिटी बरोबर अरेंज केली आनी थंय जायत्यो आमच्यो मिटींग्यो जाल्यो ह्या कंस्ट्रक्शन वॉलाक आनी ब्युटिफिकेशना खातीर। आनी थंय डिस्कशनाक फायनलाक एक जावन आसले, पण तेणें एक आमकां ड्रॉइंग दिलें जो आमी नोटीस बोर्डार डिस्प्ले केल्लो आनी बरें तेंप थेयलो, 2 म्हयन्या खातीर थेयलो, पण तेचेर कोणेंच ऑब्जेक्शन व्हरूंक ना। देखून आमी 1 जुलय 2024 तेका आमी म्युनिसिपालिटीक LOC दिली आनी तें काम स्टार्टूय जालें आनी कंप्लीटूय जालें। त्या उपरांत आमकां म्युनिसिपालिटीक शोकस नोटीस आयलो, कंप्लीट जाल्लें आमचें बाउंड्री वॉल कंप्लीट जाल्लें आनी शोकस नोटीस येयलें आनी जें कितें आसा मॅनेजमेंट आसा पळय मॅनेजमेंट आनी मॅनेजमेंटान जे डिसिजन घेतलेले पळय ते डिसिजन आमचे
मॅनेजिंग कमिटीवर सिटींग करून रिझोल्युशन घेऊन आम्ही ते डिसिजन केले ते हांव तुमकां वाचून दाखयता. म्युनिसिपालिटी रिगार्डिंग द रिप्लाय टू द शोकॉज नोटीस number BMC tag 2425 dated 23/10/24. With respect to your letter, I would like to stand under. We are the executive running administration office of Muslim Wada Jamaatul Muslimin Azad Jama Masjid Bicholi 1942. On today, as for today, we the Jamaat issue a irrevocable no objection certificate to a council to carry out the construction of proposed widening and beautification of road from Bicholi bus stand to Muslim Wada police quarter phase 4 within the municipal jurisdiction. Beside construction and new compound wall as per the drawing display on the notice board of Masjid 2 months before starting the construction of the compound wall, we says that 4.5 meter widening single gate has been kept for the compound wall and there is no need for providing extra gate to the compound since the front elevation of show of masjid will be disturbed. For emergency and transportation of big vehicle, 4 meter gate exists at the site of a compound of the masjid. We said the construction work of the compound has been completed and only the providing gate work has been remaining. आणि हे लेटर मिस्टर तहसील बेगान प्रेसिडेंटान आमचे रिझोल्युशन घेऊन दिले आणि हे सगळे आमचे मान्यतेन हे जाल्ले. मागीर कितें जालें, हे सगळे कंपाऊंड वॉल जालो, रेडी जालो आणि तेजे ब्युटिफिकेशन म्हणजे पेंटिंग सगळे आमी केले आणि कंप्लीट जाल्लो तो आणि मातसो तो इल्लोसो फुटबॉल मातसो उरलेलो. जेन्ना आमचे हे येयले पळय, रमजान म्हयनो येयलो पळय, बुरशें दिसता म्हणून आमी कितें केलें, थंय काम करपाक म्हणून गेले. तेन्ना एका जमावान थंय आमकां डिस्टर्ब केलें आनी तें काम करपाक दिवना. हेची कंप्लेंट जाली आणि हे म्युनिसिपालिटीक कळ्ळें. म्युनिसिपालिटीन देखून आमकां 24 तारखे फेब्रुवारीच्या 24 तारखे 2025 एक मिटींग अरेंज केली आणि आमकां कळ्ळें की थंय एक दुसरी पार्टी आसा म्हणून जे सेकंड थंय एक धाकटी गेट मागता म्हणून. कितें आसा ब्युटिफिकेशन जाल्लें ज्या प्रमाणे आमच्या प्रेसिडेंटान डिस्क्रिप्शन दिला आमची तेची फूल मान्यता आसली थंय आनी एक गेट घालप म्हणजे ते ब्युटिफिकेशन. तर टायटलूच तो सामको असो आसलो की हे जे काम जाला पळय बिचोली सुंदर दिसपाक जाय म्हणून. बिचोली सुंदर दिसपाक जाय त्या बरोबर आमकां दिसलें की बिचोली सुंदर दिसता मरे आमचे मुस्लिम वाड्यार सुंदर दिसूनी आणि जे कन्स्ट्रक्शन वर्क जाला एकदम ब्युटिफूल जाल्लें आणि एकदम बरें दिसतालें. पण सेकंड गेट घातलेलो थंय डिस्टर्ब जातालो म्हणून कितें जालें म्हणून आमकां म्युनिसिपालिटी बरोबर डिस्कशनाक तेंच्या बरोबर बसचें पडलें. त्या डिस्कशनान बरेचशे डिस्कशन जालें आणि 24 तारखेक म्युनिसिपालिटीन आमकां फॉर्मली सांगलेली तुम्ही फक्त 4 जाण थंय या म्हणून. आणि त्या प्रमाणे आमी आमचो प्रेसिडेंट नजीर बेग आणि आमी आसिफ बेग आणि हो आमचो खालीद बेग आणि फैयाद मामलेकर हे आमी गेले थंय आणि आमचें डिस्कशन बरेंच जालें. आमी ताका कंप्लिटली एज पर दी नोटीस जे आमी सांगले तुमच्या रेड करून दाखयली पळय त्या प्रमाणे आमी वर्क केले की आमकां ते सेकंड गेट नाका म्हणून कळ्ळें ना. कित्याक सगळे व्यवस्थित जाल्ले आणि कितें प्रॉब्लम आसा जाल्यार फाटसून एक 4 मिटरची मोठी गेट आसली. प्रॉब्लम इमर्जन्सी टायमार प्रॉब्लम जाता म्हणून कळ्ळें ना. देखून आमी कितें आमी 4 जाण आसले पळय ते मिटींग सोडून भायर येयले आणि आमचो प्रेसिडेंट थंय भितर आसलो. तो ज्या प्रमाणे सांगता पळय आणि ताणें तें लेटर केल्लें आसा हांव तुमकां तें वाचूनय दाखयता. त्या मिटिंगेन तो सांगता Bicholi go without taking into the consideration and the permission of the member of the present committee, Muslim Wada Jamaatul Muslimin Azad Jama Masjid and report to Bicholi. I forcefully and under the serious pressure from the opposite party number 2 herein I have signed before this honorable office that I have no objection if the entrance gate is installed in front of the said Masjid Muslim Wada Bicholi by the party number 2. The said signature was made by me by the force and coincidence and under serious pressure from the opposite party. I said the party number 2 here does not have any right of whatsoever nature and do not any kind of activities in respect to the masjid. कारण तो म्हणटा आसतना त्या ऑर्डरीचो जजमेंट दिल्लो पळय आमच्या डेप्युटी कलेक्टरान त्याचो मेन्शन केला.
there is a judgment order of the Deputy Collector SDOP Bicholi dated 9/1/25 by clearly stating that nuisance should not be created in the maintain the peace and harmony in the masjid by obeying the order of the present committee of the masjid. Party number 1, as such, the party number 2 are not entitled to do any kinds of work in respect to the masjid, said masjid. If the party number 2 are allowed to do any kind of the activities in the masjid, then there is a very possibility of law and order situation. This present request of the Honorable Authority that this committee, Muslim Wada Jamaatul Muslimin Azam Jama Masjid since 1992 Muslim Wada Bicholi Goa granted a permission to install the said gate, as the signature made by the undersigned before the officer during the course of the is hereby revoked, withdrawn by the way of this is application is made. त्याने हे सगळे केले आणि तो आमच्या साइडीनच राहिलो आणि त्याने सांगलेले जर सीओ जर त्यांच्या बरोबर राहून ती ऑर्डर जर पास करता जाल्यार आम्ही कोर्टाक या म्हणून त्याने सांगलेले. आम्ही त्याच्या बरोबर कॉन्फिडन्सान आसले आणि आमकां दिसले की आमच्या फेवरान जातले म्हणून. पण आम्ही जेन्ना म्युनिसिपालिटीन येयले पळय तेन्ना त्या म्युनिसिपालिटी सीओ ती ऑर्डर पास केली आणि त्यांच्या फेवरान पास केली. त्या ऑर्डरीन बरयले त्याने की ती गेट घालपाची म्हणून ऑर्डर दिली. आम्ही परतून मागीर सांजचे ताचे कडेन येयले. अरे बाबा तू आमकां 4 जाणां दाखयले आणि ऑर्डरीन ताणें अशें म्हटलेलें की बिकॉज ऑफ देर इज अ लार्ज क्राउड येयलो आणि त्या क्राउडाक पळोवन आपूण ती ऑर्डर पास केली म्हणून. आणि आमकां सांगलेलें की तुम्ही 4च जाण या म्हणून. आणि त्या लोक संख्या असले तांकां पळोवन ताणें ऑर्डर दिली म्हणून आमकां सांगले. अरे बाबा तू हे कितें करता काय म्हणून हे तू करेक्शन करची पडटली ही ऑर्डर आणि हे अशें करनाका म्हणून जेन्ना सांगले पळय ताका थंय लॉ ऑर्डर सिच्युएशन जातलें तेन्ना ती ऑर्डर ताणें रिवोक करून सोमती आमकां ही स्टे ऑर्डर दिल्ली. in view of the Friday prayer on the 28th to 2025 subsequently holy month of Ramadan, which is started from 1/3/2025, the execution of the obey refer order dated 26 to 2025 shall be kept in the abeyance until the further order is passed. कळ्ळें ना. आणि ह्या ऑर्डरीचेरूच आमी रावले आणि ते दिसलो 24 तारखेर ही ऑर्डर आसा आणि आमी बिंदास रावल्या. कित्याक आमी जाण आसले की बिचोली म्युनिसिपालिटी आमकां आपयतली आणि कितें तरी डिस्कशन जातले. त्या डिस्कशन बी काय जावना आणि ह्या जमावान हे ते वॉल आसा ती मोडल्या. आणि म्हाका दिसता की हेका पूर्णपणे जबाबदार हो नजीर बेग आसा. कारण तो एका सायडीन आमच्या सायडीन रावला आणि दुसऱ्या सायडीन हांव तुमकां ते हे वाचून दाखयता. ते मिनुट्साचेर तेणें मिनुट्सार तेणें ती सायन केल्ली आणि त्याच्या ऑर्डरीच्या आमी मिनुट्स हे केल्ले सायन केले. While chairing the meeting, Nazir Beg brought us to our knowledge that he got information from his sources that the villager of Muslim Wada has filed a complaint in the Bicholi Municipality Council related to built a second gate at the built up of boundary wall in the wall of the Azad Jama Masjid Muslim Wada. He has given his suggestion that the newly built up boundary wall of Azad Jama Masjid will have only one gate. No other gate will be allowed. For which the member of the today's meeting have given their approval for the Nazir Beg suggestion by signing the above. We also त्याने साइन केले हांगा आणि त्याने सजेशन दिला. त्या सजेशना प्रमाणे एकूच गेट आसतली जी बांदून जाल्या पळय ती नजीर बेगान दिला. आता त्याने सगळे मॅच केला आणि म्हाका दिसता मुस्लिम वाड्यार जे मॅच जाला ते फक्त नजीर बेगा खातीर जाला. एका सायडीन तो मॅनेजमेंटा बरोबर रावला आणि आता तो मॅनेजमेंटासून भायर सरून तो त्यांच्या बरोबर रावन कितें कारस्थान करता त्याचो हो उद्रेक जाल्लो आसा मुस्लिम वाड्यार. म्हाका दिसता एका जबाबदार फक्त तोच आसा. कारण तेणे मागीर रोखडीच एक म्युनिसिपालिटीन वचून थंय हे दिली एनओसी दिली म्युनिसिपालिटीक. त्या दिसा 25 तारखेर ही नजीर बेगान दिला. पहिले सकाळी फुडें तो आमच्या बरोबर आसलो. ही कॉपी आसली
तेंच्यांनी प्रेशर करून सांगले म्हणून आणि सांजचे वचून तेणे ही एनओसी साइन केला regarding the NOC issue for the proposed widening and beautification of main road at the Muslimwada Bicholim. Respected sir, the undersigned president of Muslimwada Jamaatul Muslimin Azad Jama Masjid 1940 Muslimwada Bicholim most respectfully state that submit as under that I Mr. Nasir Beg is constitution to my letter dated 25 to 25 state that I have no any objection. I have no any objection if the Bicholim Municipal Council provide any install a small gate at the right hand side corner along the main road at the place where it was previously existing. Rightly decided and ordered by our authority during the hearing held on 24 to 25. सगळो मॅच जाला पण तो 24 तारखेचो आसा आणि सगळो मॅच हो नजीर बेगान केल्लो आसा. म्हाका दिसता हेजेर तेणे एकाच लोकांनी विचारूंक जाय हे बाबा तूं कितें करता काय म्हणून आमकां गांवांक झगडी लावंक सोदता काय म्हणून जर तो अशें करता जाल्यार हे झगडे शिवाय आनी दुसरें काय ना न्हय. तेन्ना हांव रिक्वेस्ट करता की नजीर बेगान हे कृत्य केल्ल्या कारणान आमी ताका मिटिंगेक आपयल्लो तेजे डिस्क्रिप्शन दी म्हणून 3 मिटिंगेक आमचो ट्रेजर बसला त्याच्या दुकानार तो डेली येतालो आणि त्याच्या थ्रू आमी ताका मेसेज पावयल्ली की बाबा तूं मिटिंगेक यो म्हणून. तेणे 3 मिटिंग अटेंड करूंक ना म्हणजे कायदो कितें सांगता जर एखादो आमचो बायलो सांगता की एखादो मेंबर तुमचो जर 3 मिटिंग अटेंड जायना जाल्यार तेजी मेंबरशीप सीज जाता म्हणून ताका आमी रिमांडर लेटरूय धाडले आसा. आणि हो आमचो ट्रेजरर सामको विटनेस आसा की आमी जे मेसेजीस जे मिटिंगाच्यो हे दिताले पळय तो आमी 1 to 1 दिताले. जो नमाज येता थंय दिताले, फ्रायडे जर नमाज येयलो थंय दिताले आणि तो हेच्या खातीर डेली विजीट करतालो. तेन्ना हेणे ताका कंप्लिटली सांगलेलें की बाबा मिटिंग अटेंड कर म्हणून. तेणे 3 मिटिंग अटेंड करूंक ना. त्याच बरोबर आणि जायते तेजी कारणां आसा. कोर्टान तो आमच्या अगेन्स्ट उबो रावला देखून आमी ताका ठरयला की शोकस नोटीस दिवन ताका भायर काडचो ठरयला आणि हे गांवानूय सगळे आमचे नोट करपाचो की ताका आमी भायर मारतले आणि ह्या 2 दिसा भितर तेचेर निर्णय घेतले. बिचोली पोलीस स्टेशन आणि बिचोली म्युनिसिपालिटी जे हे प्रकरण घडला तेचेर बेगीतल्या बेगीन जे कोणी कल्प्रिट आसा पळय तांकां अरेस्ट करचे म्हणून आमी मॅनेजमेंट कमिटी मागता. आणि जर तांकां जर ते बिचोली पोलीस स्टेशन आणि बिचोली म्युनिसिपालिटीन तेचेर एक्शन घेयना जाल्यार हेचेर विपरीत परिणाम जावं शकता की मुस्लिमांना जी आझाद जामा मस्जिद आसा पळय थंय लॉ अँड ऑर्डर सिच्युएशन जावं शकता. जर लॉ अँड ऑर्डर सिच्युएशन थंय जालें जाल्यार हेका जबाबदार फक्त बिचोली पोलीस स्टेशन आसतले आणि बिचोली म्युनिसिपालिटी आसतली. हेका उत्तर तांकांच दिवचें पडटलें की बाबा इतले हे प्रकरण जाल्लें आसा आणि आमी वगेर रावले आसा आणि खंयसर तरी हेचेर तेंच्यांनी न्याय दिवपाक जाय म्हणून आमी तुमच्या माध्यमांतल्यान तेंच्यानी डिक्लेअर करता की तेंच्यांनी बेगीतल्या बेगीन हेचेर तोडगो काडचो म्हणून. ही कंपाऊंड उडयला केन्ना कितें म्हणटा उडयला केन्ना 24 तारखेर 24 ऑगस्टाक आनी तुमकां स्टे केन्ना मेळ्ळी? स्टे आमकां 26 फेब्रुवारी 2025 मेळ्ळी. तुम्ही पळयतात GNH. आज इस चाय के स्वाद में कुछ खास बात है. देखते हैं खाना कैसे बनाती है. भाभी मेरे लिए सब्जी रोटी. भाभी मेरे लिए स्पेशल बासमती राइस. डॉक्टर साहिबा सबकी पसंद का ख्याल कैसे रखोगी? मेरी भी कुछ डिमांड है. एक डॉक्टर होने के नाते सेहत का ख्याल रखना मेरा फर्ज है और एक बहू होने के नाते परिवार वालों का दिल जीतना भी मेरा फर्ज है. ये सब पॉसिबल हो पाया है पंचामृता की वजह से. इंडिया का फर्स्ट फोर्टिफाइड राइस और इनके सारे प्रोडक्ट जो खाने में पौष्टिक तत्व की कमी को भर देते हैं. आई सर्टिफाइड वेयर फूड इज फोर्टिफाइड.